सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. इजिप्तांत एक नवो राजो गाडयेत चडलो आनी तो झुजे विशीं कांयच नकळो आसलो. ताणें आपले पोरचेक म्हणलें, पळयात, इस्रायलाचो पूत धुवो एक पोरजा जाली. आमची वोन बोलिश्ट आनी ओदीक पुष्कळ. आमी शिडूक रावंक जाय आनी तांची संख्या आनीक चडना जावंक आमी उपाय घेवंक जाय. झूज उप्रासल्यार आमचेर आड झुजूंक आनी आमच्या देशांतली भायर सोरूंक ती आमच्या दुस्मानांक एकटवतली. ह्या पासत जोड वावर दिवन इस्रायलिटांक कोश्टावूंक ताणें जबरदस्त मुकदमांक दवरले. हे भाशेन तांणी फारोआक पितम आनी रामसेस ही कैद्यांची शारां बांदली. पूण जितले ते इस्रायलितांक चड पिडापीड दिताले तितली ती चड आनी चड वाडटाली आनी इजिप्तकारांक तांची भिरांत दिसूंक लागली. इजिप्तकारांनी इस्रायलितांची पुतां धुवंक सारकी गुलामां केली आनी जिवीत कोडू कोडू वीक केले. बऱ्याच कोश्टी वावरांक तांकां लावून तांच्या इटांचो वावर तांकां करूंक लायलो आनी शेतांतली तरेतरेची कामां आनी सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांनी तांकां दोगदायली. फारोवान आपले पोरचेक अशी आज्ञा घाली, हेब्रेवांक जल्मल्या सगळ्या चेड्यांक न्हंयत उडयात, पूण चेडवांचो जीव काडूं नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचें. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींच गिळटले आसले. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकान बुडून मरतली आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासली. तांच्या गांसांतली आमकां वाटायली देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकारेच्या फासांतली शेवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्या. जाणें रचला सोर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उद्गार. Sorvesporak, 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 sorvesporak. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सर्गीचे राज खरेंच तांचें. Sorvesporak, 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 sorvesporak. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, हांव पृथ्वीचेर सोस्ताय हाडूंक आयलां म्हूण समजूं नाकात. हांव सोस्ताय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक तांचे बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान तसोच घरचो लोक. म्हजे वोन आपल्या बापाचो वो आवयचो मोग ओदीक करता तो म्हाका लायक न्हय.
म्हजे वोन आपल्या पुताचो व धुवेचो उदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येयना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, आनी म्हजें पासत आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवादीची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. हें ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगोर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू त्यांच्या हेरां नोंगरांनी शिकोवंक दिवंक आनी परवचून करूंक थंय तावन फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयलां. नियालाक आदार. जायते सांता भक्तांच्या जिविताचेर नदर मारल्यार एक आठवेंच भाशेचे कल्पना मनांत घुस्पतात. उपोदग्रेस्काय, सूख, शांती आनी समाधान तांचे आवय बापाच्या घरांत आसतना सगळ्याक पाठ करून आपलें संपूर्ण जिवीत जेजूच्या उतराचेर पुरगोटणी करूंक उरपून दिलें. सुखाचें जिवीत सोडून कोश्ट, वळवळे आनी दुखी जिविताक वेंग मारली. शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत आसिसाचो फ्रांसीस क्लेर ताणें आपलें ग्रेस्ताय जिवीत सोडून गरीब जिविताक वेंग मारली आनी दुर्बळांची सेवेक आपलें जिवीत अर्पिलें. आवयन बापायन रिगलोलो जेजूचो भावाट तांचे त्यागी जिवितांतल्यान आनी समाजीक सेवेंतल्यान दिसून आयलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयलां. आपल्या सिसांक उपदेश दिवन सोंपल्या उपरांत जेजू तांचेर हेर नोंगरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक फुडें गेलो. जायतीं भाव भयणी जावं फिगोर्जेच्या वेगवेगळ्या जोम्यांनी भितर सरून व आपले बरोवपांतल्यान जेजूचे उतराची पुरगोटणी करतात. हें करून सोंपें न्हय. जेजून आपले सिसांक विचून काडून तांकां बरोबर धरून आपले राज्याचो वावर तांचे स्वाधीन केलो. हें करतना घरचीं शेजारींच तांचे वावरांत आडकोळी हाडटात. तरी आसतना जायतीं जाणां शेवट पासून वावुरतात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी फिगोर्जेच्यो वावर करतल्या भाव भयण्यांक आमी आमचो सांगात दिवंक वावुरया.